नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज हांव तुमच्या मुखार एक महत्वाचो मुद्दो घेवन आयला, तो म्हटल्यार कला अकादमी गोवा। आणि आख्खे गोंयांतलेच लोक न्हय तर जगभरातले लोक कला अकादमीक जाणा जाताले। आणि फाटली 2 वर्सां जाली कला अकादमी चे रिनोवेशन आसा जे चालू आशिल्ले, आणि फाटलोच म्हयनो जालो हे कला अकादमीचे परत रिनोवेट करून उक्तावण जाल्ले। जाल्यार ही जाली कला अकादमीची थोडक्यात तुमकां दिल्लेली म्हायती। जाल्यार आमी फाटले 2 दीस जाले गोमंतक टीव्हीन तुमच्या मुखार एक रिपोर्ट हाडिल्लो, तो म्हटल्यार कला अकादमीचे रिनोवेशन जाल्या उपरांत कला अकादमीची कितें परिस्थिती आमकां दिश्टी पडटा, ही आमी गोमंतक टीव्हीच्या तर्फे तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ली। जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनीच पळयल्या की कला अकादमीची कितें परिस्थिती जावन पडिल्ली आसा। कोट्यांनी पैसे मोडून सुद्धा कला अकादमीची सारकी अवतिकाय जाल्यार सुद्धा आमी म्हटले जाल्यार सुद्धा हो जे हे उतर आसा ते कमी पडटले। कारण म्हटल्यार सगळे हळशिकसाण अकादमीचे जे कॅन्टीन आसा ते कॅन्टीनाच कडेन तुमकां जर पळयत जाल्यार सगळी सिवेज जी आसा ते सिवेजीचे उदक आनी थंयसर सारकी हळशिकसाण आमकां पळोवपाक म्हणजे दिश्टी पडटाली। ताचे उपरांत जे गार्डन आसा ताचे सायडीकूच सगळो कचरो उडोवन दवरिल्लो तो सुद्धा आमकां पळोवपाक थंयसर मेळ्ळो। जाल्यार जे कॅन्टीन आसा तेचे फाटल्यानूच एक बेसीन आसा, आनी त्या बेसिनाची जी अवतिकाय जाल्या, जी परिस्थिती करून दवरल्या, ताका खरो म्हटल्यार जबाबदार कोण असो प्रश्न पडटा। कारण म्हटल्यार थंयसर जी हळशिकसाण जाल्या ताची नितळसाण कोणूच कित्याक करना असो सुद्धा प्रश्न पडटा। जाल्यार हो जो रिपोर्ट आसा तो आमी तुमच्या मुखार दवरिल्लो। थोडक्यात जी कला अकादमीची थोडी जी कामां आसा ती सुद्धा अर्धवट करून दवरलेली आसा। जाल्यार कला अकादमीचेर इतले कोट्यांनी जे पैसे मोडल्यात ते खंयसर म्हणजे कित्या खातीर इतले कोट्यांनी पैसे मोडले असो सुद्धा लोकांनी आमकां म्हणजे प्रश्न केलो की कोट्यांनी पैसे मोडून कला अकादमीचे कितें रिनोवेशन केलां। जाल्यार ताची फुडली सुद्धा आमी आयज तुमच्या मुखार दवरतले। कारण म्हटल्यार कला अकादमी ही आमी एक जर एग्जाम्पल तुमकां दीत जाल्यार व्हंकलेक आमी सुंदर अशी भायल्यान सजयली, आनी समज जर तिचे जे काळीज आसा तेच समज जर ना जाल्यार व्हंकलेक भायल्यान नटोवन कितें फायदो, तशी आमच्या कला अकादमीची गत जाल्लेली आसा। जाल्यार कला अकादमी रिनोवेशन करून कला अकादमीचे जानेवारीन रिनोवेशन जाले, ताचे उपरांत कला अकादमीन वेगवेगळे प्रोग्राम्स जावपाक लागले। आनी सगळ्यात पयले जे कॉम्पिटिशन जाले ते म्हटल्यार तियात्र कॉम्पिटिशन जाले। ब गटाचे तियात्र कॉम्पिटिशन फाटीच जाले, आनी आतां सद्या कला अकादमीन तियात्र कॉम्पिटिशन अ गटाचे तियात्र कॉम्पिटिशन चालू आसा। जाल्यार कला अकादमीची जी DMK आसा म्हणजे जी मेन स्टेज आसा ती कला अकादमीची मेन जी स्टेज आसा ती सगळ्यात
म्हणजे जगातली सगळ्यात बरी स्टेज म्हणून सगळे लोक जाणा जातात, जाल्यार स्टेज बरी असली म्हणून जायना, पूण ताचो सावंड जो आसा तो सगळे लोक जे आसा ती कला अकादमीची स्टेज सावंडा खातीर चड करून म्हणजे जाणा जाताले, जाल्यार हाची ह्या कला अकादमीच्या सावंडाची कितें परिस्थिती जाल्या तेच तुमकां आमचे तियात्रिस्ट भाव जे आसा तेच तुमच्या मुखार दवरतले आनी तुमीच आयकात तांचे जे म्हणणे आसा ते. पयले सुवातेर भायलो सावंड हाडप इज व्हेरी बॅड. इट इज नॉट दॅट दे आर डुईंग समथींग रॉंग, बट आमचो हिंगासर सगळें आसलें न्हू हांगासर पयलें, आमी आतांच पळयना, आमी पयले सान आय एम अ म्युजिशियन मायसेल्फ आनी हांगासर आमी लोगून जायते प्रोग्राम केला हांगासर, सावंड बरो आसलो आमचो आनी आतां कांयच येयना तें पळोवन आमकां मातशें एक उणेपण दिसता. आय हर्ड दॅट दे हॅव स्पेंड लॉट ऑफ क्रोज ऑफ रुपीज ऑन इट, पूण नथींग, नो आउटकम, कांय ना तेजो आनी कांयच आयकोंक येना. एक्झॅक्टली हांव नो कोण डायरेक्टर आसता न्हू, दोज वी हॅव ब्रॉड डॅम वील बी नोईंग इट, बट स्टील नो, वेन तुज्या घरान सगळें आसतना तूं भायल्यान हाडटा तें इट इज नॉट अ गूड सायन. न्हू वायट दिसतात, कित्याक आमी चड खुशी आसले की आतां रेनोवेट जालें आनी एक्सपेक्टेशन लोकांचें जायतें बरेंपण आसलें हांगासर, आनी आतां आमी येवन पळयल्यार सावंडूच चलोना, नथींग इज वर्कींग. यू कॅन सी सोरभोंवती सावंड घातलेलो पळोवंक मेवता, पूण नथींग इज वर्कींग, कितेंच चलोना. आनी आमी हांव फॉरेन आयज लेगून तियात्राक येयलो आयकोंक त्या सावंडाचेर ताचो इफेक्ट कितें आसा तो डॉल्बी टायप खंय आहा तें, बट देर वॉज नथींग. वी हर्ड आयज हाडला तो कोणें हायर काडलेलो, सो वी डिडंट हॅव दॅट फील मेळोंक ना आमच्या कला अकादमीचो सावंडाचो. It's regarding the sound system in the auditorium. It's very unfortunate that this theatrists have to bring their own sound system when it's such a big auditorium and spend so many lakhs and crores of rupees to do it up. And without a proper sound, it's very unfortunate. Yeah. I mean, the government should take note of it and at least help our theatrists with a good sound system, with a good organizing, whatever. जर तुम्ही यान पयली तियात्र पळोवपाक येताले, आतांचो सावंड आनी पयलींचो सावंड आशिल्लो तातूंत कितें तुमकां फरक जाणवता? इट्स ओके, बरें आशिल्लें तेन्ना, बरें आशिल्लें, बट आतां रेनोवेट करून दे शुड हॅव इट इवन बेटर, बट इट्स वेंट टू सी इट्स इवन वर्स, एंड सो मच सो दॅट ईच वन हॅज टू ब्रिंग देयर ओन साउंड सिस्टम एंड कम साउंड सिस्टम. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. बिग रुपान पयलो शो जालो तेन्ना की सावंडाचे परिस्थिती व्हेरी बॅड आसलेली, आयको येना आसलेलें. पयलोच शो जाल्लो तो, लोकांक कांयच गमूंक ना सावंडाचें. सो मागीर सेकेंड शोक ते भायले सावंड घालपाक लागले, तेन्ना मातसो सावंडाचो आवाज सारको आयकोंक येयलो. मागीर मदेंच एक खंयच्या एका ग्रुपान परत सावंड कला अकादमीचोच घातलो, तो सावंड येयत ना जालो सारको. सो आतां एक ग्रुपान म्हाका दिसता सगळ्यांनी सावंड घातला, तशें लायटीचे थिंगा LED लायट्स घातल्या तेणी, आनी LED लायट्स कितें मातशें फॉल्टी आहा दिसता म्हाका, काय तांकां कंट्रोल करपाक सारकें गमना अशें. पूण तेणी हाडला तो सावंड बरो आहा, पूण म्हाका दिसता ते कंट्रोल करपाक म्हूण दिसता तेंचे कडेन. असले कॉम्पिटिशनाक भायलो सावंड हाडप म्हणजे इट इज समथींग व्हेरी, आय नेवर इमॅजिन दॅट दे वूड कीप इट लायक दीस फॉर अ लॉंग टायम. आतां कितलो चेंज जालो सावंड, बी ग्रूप हांकां कॉम्पिटिशन जालें तेन्नाय ना, आनी आतां उपरांत 3 विकान सुमार जालो तेन्नाय ना सावंड ना. इट्स व्हेरी बॅड. आनी इवन आदर दिसांक इतलें 4 वर्सांनी रिओपन केलां आनी अशें आमी वी डिडंट एक्सपेक्ट दीस, वी एक्सपेक्टेड समथींग डिफरंट आनी तें आमकां मेळोंक ना. रिनोवेट करून सुद्दां सेम परिस्थिती म्हणल्यार व्हेरी पॅथेटीक, व्हेरी पॅथेटीक. दे शूड डू समथींग. हय पयशे दे स्पेंड ऑलमोस्ट 10,000 आय थिंक ऑन दॅट सावंड. व्हेरी बॅड न्हू. मागीर कितें सांग क्वॉलिटी सारकी इतलें आमचें प्रेस्टिजियस कला अकादमी. व्हेरी डिस्गस्टेड विथ दीस. ओके. जाल्यार आतां आमी पळयल्या ह्या तियात्रिस्ट भावांनी जे तुमच्या मेरेन पावयला ते म्हटल्यार कला अकादमींतलो जो सावंड आसा तो पयलीं खूब म्हणजे जाणा जाताले की कला अकादमींतलो सावंड म्हणजे आनीक असो सावंड खंयच आमकां आयकुपाक मेळना. जाल्यार आतांच तुमकां तियात्रिस्ट भावांनी सांगलें की तांकां हांगासर तियात्र जर करतले जाल्यार तांकां भायलो सावंड हाडून
हांगासर यूज करचो पडटा, कारण म्हटल्यार जो सावंड आतां रिनोवेट करून कला अकॅडमीन जो सावंड आसा तो सावंड खंय तरी लोकां मेरेन पावना, फक्त तो आवाज घुमता असो सावंड खंयसरूच नाशिल्लो. आनी जर आमी फाटली समज जर न्यूज काडून पळयत जाल्यार गोविंद गावडेन सुद्दां सांगिल्लें की हांगासरलो कला अकॅडमींतलो सावंड काडून तांच्यांनी आमचे फोंडे राजीव कला मंदिर आसा थंयसर घातला. पूण मागीर अशें चर्चेक आयलें की तो सावंड इवन त्या कला मंदिरान सुद्दां ना, जाल्यार हो सावंड जो आसा तो गेलो खंय, तेचो यूज कोण करता असो म्हणजे वेगवेगळे प्रश्न आयकुपाक येवपाक लागले. आतांच जर आमकां तियात्रीस्ट भावांनी सांगिल्लें आमी आयकता की हांगासरलो सावंड जो आसा तो सावंड लोकां मेरेन पावनाशिल्ल्या कारणान तांकां हांगासर भायलो सावंड म्हणजे आपले बोल्सांतले पयशे मोडून तांकां भायलो सावंड 10,000 ते 15,000 ह्या रेंजीन तांकां सावंड हाडून लोकां मेरेन जर तांचे तियात्र पावोवपाचें आसत जाल्यार तांकां सावंड भायलो हाडून घालचो पडटा. जाल्यार ही एक बाबत परिस्थिती आसा. आनी आमकां म्हणजे आमकां तियात्रीस्ट भावांनी उलयतना आमचे कडेन सांगलें की आमकां कला अकॅडमी म्हणजे रिनोवेशन करता म्हटल्यार आमकां कितें तरी वेगळें मेळटलें, आनी ताचेकून आमकां एक अपेक्षा आशिल्ली की खूब बरें कितें तरी आमकां रिनोवेट जाल्या उपरांत मेळटलें. पूण जे तियात्रीस्ट भाव आसा तांच्यांनी आमचे कडेन उलयतना सांगलें की आमी खूब निराश जाला, कारण म्हटलें कला अकॅडमी जी पयलीं आशिल्ली तशी कला अकॅडमी खंय तरी आमकां आतां पळोवपाक मेळना. कला अकॅडमीची सारकी बाबत परिस्थिती जाल्लेली आसा. सावंडूच न्हय तर जे लायट्स सुद्दां आसा ते सुद्दां LED लायट्स घातलेले आसा. आनी LED लायट्स घातल्या कारणान तांकां जेन्ना नाटक किंवा कसलेच कार्यावळी जाता तेन्ना चड करून तेंच्यांनी आपल्या तियात्रांचेर हें केलां की तियात्र करतना जेन्ना आमी एक्ट करता म्हणजे आमी जेन्ना आपलो रोल जेन्ना सादर करता तेन्ना LED जे लायट्स आसा ते आमच्या तोंडाचेर बसतात आनी म्हणजे ते आमी फेस करपाक शकना. आनी पयलीं जे कला अकॅडमीन लायट्स आसताले तेतून आमकां कांयच प्रॉब्लम जायनाशिल्लो, पूण हे जे लायट्स आसा ते खूब इफेक्ट करता आमकां. आनी हे लायट्स किंवा सावंड आसतले ते सगळोच म्हणजे कलाकारांक इफेक्ट करपी अशे वस्तू थंयसर तांच्यांनी यूज केल्या. रिनोवेट केल्या उपरांत ह्या कला अकॅडमीची कितें परिस्थिती जाल्या ही आमी थोडक्यात तुमच्या मेरेन पावयल्लीच आसा. जाल्यार हाचेर गंभीर सारकी म्हणजे सरकारान लक्ष घालपाक जाय, कारण म्हटल्यार अशी वास्तू आनी खंयच ना. जाल्यार कला अकॅडमी ही कलाकारांची आसा आनी कला अकॅडमीचेर कलाकारांनीच लक्ष घातलाच, त्याच बरोबर सरकारान सुद्दां कला अकॅडमीचेर परत एकदां लक्ष घालपाक जाय. आनी आमची जी कला अकॅडमी आसा ती कला अकॅडमी पयलीं म्हणजे जेन्ना हो जो स्ट्रक्चर उबारलेलो तेन्ना वेगळीच आशिल्ली आनी आतां म्हणजे रिनोवेट केल्या उपरांत ही कला अकॅडमी आमकां वेगळीच दिश्टी पडटा अशें सुद्दां थोडक्यात आमकां लोकांनी सांगलेलें आसा. पूण कला अकॅडमीचें रिनोवेशन केलां पूण आसा तशेंच दवरलां. आमी तुमकां एक थोडक्यात एग्जाम्पल सुद्दां दिलां. व्हंकलेक नटयली म्हणून जायना, पूण तेजें हार्ट सुद्दां तेजे बरोबर बरेंच आसपाक जाय. आमी गोमंतक टीव्हीन तुमच्या मुखार हो रिपोर्ट दवरला जाल्यार हाचेर सरकारान बेगिनाच बेगीन दखल घेवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर.